सुर्वेस्पोर कोडवाळो आनी माय मोगाचो आयच्या ह्या शुभ वर्तमानान कोण गोरकार भाटकार ते आमकां दाखयल्ले आसा. तो कितें म्हणटा, दोगांयकू आसुनी, तांकां दोगांयकू वाडोनी मागीर आमी निवडया. ही बेंडकुलां बांदून उज्यान ती म्हज्या घरांत दवरात. आमी सगळीं जाणां भितरल्यान स्वतंत्र आसा ओ गुलामपणान जियेता तें आमी प्रत्येक जाणा जाणो. गुलामपणान म्हणजे कितें? तुमी केन्ना केन्ना म्हणटात, म्हाका इतलो राग येता, म्हाका सावरांक जायना. आतां तुमी रागाच्या गुलामपणांत आसात. हांव फोटी मारतां, फोटीच मारीत आसा, जायना. गुलामपणांत आसा. हांव थंयसर गेलो की ना चोदतां, कितें तरी मारतां, तातूंतली आमकां भायर सरोंक जायना. हांव प्रयत्न करतां पूण जायना. गाय सवतां, वायट चिंता, खूब वस्तू अशी आसात आमचे भितर जांचे आमी गुलामपणांत आसा. तातूंतली कशी आमी भायर सरची. देव पळय आमकां वायट करिना, आमी वायट करता म्हणून देव करिना. वायटपणूच जें आमी करता तेंच आमकां खावन उडयता. ह्यो आमी गाय सवतात त्यो मागीर इतलो आमकां आमच्या गायेचोच आमकां आमची वीट येता तांकां, ती गाय सवता म्हणून. पूण सावरांकूच जायना. सोरोप येतात, पयलो म्हणल्यार तो बरो लागता, पूण मागीर ताचे गुलामपणांत कसलो बेस आमचो सोडूंक जायत ना. गुलामपणांत म्हणून कितें करचें आमी? पयले सुवातेर जेजूचो आदार मागचो. तो आमचें आयकोता. आमी ताका सांगलें की ना कितें, तो रोखडोच तें करून दिता आमकां. पूण आमी ताका सहकार करूंक जाय. सहकार करतले जाल्यार ताचें आमी आयकोंक जाय, आनी आयकलें म्हणटच तें आमी पाळूंक जाय. हांव तुमकां सदांच एक सांगता की तो आमचें सोबें सदांच आसा. आमी ताचें सोबें सदांच रावया. आमी सगळीं सांत भोगता, कित्याक जेजू आमच्या काळजांत आसा तर ह्या सगळ्या वस्तूंक आमी चिटकोन रावनासतना जिवंक जाता. पूण आमी हें करूंक जाय, ताका चिटकोन रावंक जाय. ताका चिटकोन रावलीं की ना आमी आपल्यापणांतली भायर सरतल्या. आमी म्हणटा ताका आमी चिटकोन रावता, पूण खरेपणी पळयल्यार हें आमचें गुलामपणाचें जिवीत तातूंतली भायर सरोंक जायना. तोरी तोरीची गुलामपणां आहात आमचे मदें. ताका तर आमी चिटकोन रावत जाल्यार खरेपणी ताणेन आमच्या पासत आपलें रोगत वारयलेलें आसा आनी तो रोगतान आमकां पुसून नितळ करता. पूण हें ताका पातक आमी दिवंक जाय. हें आमचें गुलामपण ताका दिवंक जाय. मागीर कितें जाता? ताका दिलें की ना दुसऱ्या वाचपान आमकां सांगलां, पवित्र आत्मा आमकां सगळें शिकयता. कितें चलता पळय तें आमच्या चिंतनांनी, आमच्या भावनांनी आनी आमच्या चालींत. कशे भाशेन देंवचारान आमकां गुलामपणान दवरल्यान आनी आमी ताका सहकार केलेलो आसा. सुरवातेक आमी केलेलो आसा, पूण मागीर आमकां भायर सरोंक जायना. पूण हेंच तर आमी ताका दीत जाल्यार तो आमकां दाखयतलो कशे भाशेन भायर सरोंक जाय. पूण सगळो गोत ताका आमी चिटकोन रावंक जाय. आमी 10 मानामेंतान हें शिकल्या. दुसरो मानामेंत म्हणटा, सुर्वेस्पराचें नांव सापसुपें घेवं नाकात. हांवें तुमकां सांगलें जेजूच्या नांवांत रावात म्हणून.
जेजूच्या नांवांत रावतना आमी कितें करता हें पळय आमचें सगळें पातक रुजलेलें आसा. रुजलें म्हणजे सारकें भरोन आमकां आपल्या ताब्यांत कोत्ता, गुलामपणांत आसा, तें ताच्या नांवांत भायर काडचें. जेजू 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 म्हणटाना जेजू बेश्टें सापसुपें घेना आमी. हें पातक पळय आहा तें ताका आमी दिता जेजू जेजू म्हणटाना. आनी हो तर तुमचो मनोभव एटिट्यूड आसत जाल्यार तें भायर सरतलें आनी ताच्या उमलीक रोगतान दुसऱ्या सुस्कारान तो त्या जाग्याचेर बरोन येतलो आनी आमकां तातूंतली सुटका दितलो. आनी हें तर आमी रातचें करीत हे भाशेन मागणें जाल्यार रातभर मागीर तो आमचें सगळें वावुरता आनी हें सगळें काडून उडयता. ही चाल पळय आसा ती आमकां दिसती पडना, पूण चालिता आमी आसा, हे भाशेन आमी गुलामपणांत आसा. पूण तो ती काडून उडयता आनी सकाळीं उठलीं की ना ताका एकवटान रावंक जाय. हेच भाशेन आतां कितें जाता, हो नवो जागो पळय आमचो रिकामो जाल्लो आसा तो जेजूच्या सोतांत बरोन येता. आनी ह्या सोताक लागून आमचें कितें जाल्लें कशे भशेन आमी ताका ताच्या गुलामपणांत पडलेलीं तें दिसती पडटा. आनी आतां जेजूच्या सांगाता ताची वाट आमी पत्करता, ताचें जिवीत आमी जियेता आनी ते भाशेन आमकां खरेपणी तो जिवीत दिता. आतां हांगसर मरण ना, जिवीत आसा, गुलामपण ना, स्वतंत्रपण आसा. आनी हे सांत इनासान आमकां सांगलां. आयज आमी हो विशय घेतलेलो आसा की आमी भितरल्यान स्वतंत्रपणी जिवंक जाय. आतां आमचेर कितें संकश्ट आयलो, आतां एक म्हणल्यार हितून दुयेंस आयलें, त्या दुयेंसाक आमी चिटकोन रावंक फावना. आमी कितें करता, दुयेंस आयलें आमी दुयेंत जाता. तें दुयेंस आमचें सगळें आसा तें जेजूच्या ताब्यांत केलें की ना, आमी तें दुयेंसाक पळयतल्या, ताचे बरोबर आसतल्या, तें आमी जेजूक भेटोवन तें आमी सगळें अणभवतल्या, पूण ताचे गुलाम जावचें ना आमी. हें तुमकां समजतलें जितली आमी मागण्यान जेजूच्या रावतल्या तेन्ना तुमकां समजोंक लागतलें. जेजून केन्नाच तें आमकां सांगून दवरलेलें आसा, म्हजें सगळें रिगून रावत आनी हांवूय तुमचें सगळें रिगून रावता. जसो एक फांटो दाखयलें रिगून रावले शिवाय ताच्यान आपणाचें तोस्तुंगी फळां दिवंक जायना, तशेंच तुमी म्हजें सगळें रिगून रावले शिवाय तुमच्यांनी फळां दिवंक जाय. तुमकांय तें समजोवचें ना. तर हे भाशेन प्रॅक्टीस करात भयणीनो आनी भावनो. हांव सदांच तुमकां सांगता, म्हजें न्ही, जेजूचीं उतरां. तर आयज तो कितें म्हणटा, सगळें आसूं न्ही थंयसर, मागीर आमी निवडया. हें तर खरें देवाचें आसत जाल्यार आमी तें दवरया, देवाचें न्हय जाल्यार ताका उमटून उडोवया. आमचे मदीं चिंतना भावना आसा ती सगळीं बरी वायट पोजडी जेजू सवय दवरया. ताची सवय दवरली की ना, ताची तर ती उत्तेली, ताची न्हय तर ती वेळतली. पूण कितें करता तो, आनीक आनीक घेता, कित्याक तें ताणें रुजयलेलें आसा. तो तितले पडे आमी भायर काडून ताची सवय दवरतल्या. सांत इनासान ताणें आपल्या अणभवांतल्यान आमकां सांगलां की हे भाशेन केलें की ना तातूंत आमकां करपा मेळटा. आमी खरीच दोणवण कोत्ता म्हणून आमीच तें मनांत हाडटा आनी ते भाशेन जिवंक लागता. आनी दुसरें म्हणजे सदांच प्रॅक्टीस करीत रावात. एक दीस केलें मागीर दुसरे दिसा सोडलें, तशें जावचें ना. आरे आमी तर रांदता जाल्यार सदांच रांदता तितली आमी बरी जाता न्हय. रांदपाचें सोडलें जाल्यार जालें काबार. एक फावटी हांव हॉस्पिटलान गेल्लो, सगळ्या जाणांक म्हणून हितून तिजोर परामर्श कोत्तालो ताचो, आनी हें हांव सगळें शिकून काडटालो. कित्याक म्हाका मदर तेरेसाच्या ब्रदरां बरोबर वावरूंक जाय आसलेलें. बोमाय शांतीदान म्हणून आसा, हांव म्हज्या नवशिश्यांक धाडटालो थंयसर. आनी हांवें म्हणलें आतां हांव रिटायर्ड जालो ह्या कामांतलो, थंयसर वचून हांव म्हजो वेळ सारतलो. पूण त्या वर्सा थंयसर भरपूर पावस पडलो आनी थंयसर वचोंक जावंक ना जालें. पूण हांव सगळें काम करतना गायबा ते धुवन सगळें साफ करतना हेंय म्हाका शिकोंक जाय आसलेलें, कशे भशेन इंजेक्शन हांव दिवंक जाय पळय तें. पूण तेंय हांवें बरे भशेन शिकून काडलें, बरे भशेन दिवंक लागलो हांव. पूण खूब तेंप जालो दिवंक ना. आतां म्हाका तें करूंक जायना, मातशी भिरांत येता. सारकें जावंक जाय, नाल्यार हिचोरी तोपीत तर ताचे नर्व बात रिपिडात जायत जाल्यार बरें न्ही. म्हणून पळय हे भाशेन प्रॅक्टीस ना जाल्यार तें आमच्यान करूंक जायना. पूण प्रॅक्टीस आसत तर फटफट करून जाता सगळें.
ते भाशेन आमची प्रॅक्टीस सदांच आमी दवरूंक जाय. त्याच भाशेन मागण्यांची जेजूच्या एकवटान आसो तो कितलो कोणवाळो कितलो बरो ते आमी अणभवतल्या आनी आमकां त्या गुलामपणांत रावपाची गरज ना. दुकोर कोणांत लोवता आनी ताका थंयसर बरें लागता. पूण ते भाशेन आमचें जिवीत जावंक फावना. पातकान जियेता आमकां पातक बरें लागता. पातक बरें लागोन आमकां तातूंतली आमकां सगळ्यांक भायर सरोंक जाय. पूण जेजूच्या नांवांत रावात आनी तो आमकां काडटलो. हाचे वाचपांनी आमकां हें सगळें ताणें दाखयल्लें आसा. आनी सांत इनासान तें अणभवून हे भाशेन सांत फ्रांसीसच्या वेळाक ताणें शिकयलें. तें पयलीं ताका तें समजनासलेलें पूण मागीर ताका समजलें. हाकाय तेंच जालें. तोय आपल्या व्हडायेन जियेतालो, आपल्याच गुलामपणांत आसलेलो. देवान ताका हिसकून काडलो. तो सोल्दाद आसलेलो. थोडेच जाण इतले व्हडले फौजीक फ्रांसाची फौज हांगसर येताली स्पान्यांक. पूण स्पान्य सगळो लोक न्हय, एकूच भाग आसलेलो आनी हे थोडेच जाण आसलेले. येदे व्हडले फौजी विरुद्ध तो झगडटालो. पांपलोना म्हणटा पळय ती एक तोफ आयली, ताच्या पांयांक सादवली, तो पडलो. तितल्यान सगळ्या जाणांक आनी भियें दिसलें. ताका धरलो पूण तो काळजीदार म्हणून ताका ताणें मातसो ताचो पांय घट केलो तसो आनी ताका घारांत व्हेलो. घारा व्हरून ताका धरलो. हे भाशेन तेन्ना ताचें मन सगळें बदलोंक लागलें. तिचो देव ताचे बरोबर उलोवंक लागलो आनी ताका मागीर कळोंक लागलें हें हांव करतालें तें म्हजें आपलेंपण. आतां तें सगळें हांवें सोडूंक जाय. भयणीनो आनी भावनो, आमच्यान तें देवाचे कृपेन सगळें सोडूंक जाता. सगळ्यांतली सुटका मेवतलीच. पूण ठामपणी जेजूच्या एकवटान रावया. 5 मिनट न्हिदच्या आदी 5 मिनट उठली म्हणटत आख्खी रात आमची मागण्यांची जातली. मोबायल चार्ज करता ते भशेन आमी चार्ज जातले आनी जेजून. आनी दिसभर मागीर ती 24 वरां आहा ती जेजू सगळें प्रत्येक सुस्कारांत चलतना भोंवतना आयकतना उलयतना सगळें करतना ताचें सगळें आमी करूंक लागतले. पूण प्रॅक्टीस करूंक जाय. ही प्रॅक्टीस करच्याक थोडो वेळ आतां आमी ताचे बरोबर सारया. आतांच्या ताळटांनी खूब शक्ती आसा. अशें तर आमी हात जोडीत ही शक्ती आमचे कुडींत घोंवता आनी आमकां पेकोवणी दिता. कसली पेकोवणी? पयले सुवातेर आमची चिंतना नॅगेटीव आसली की ना, भावना नॅगेटीव आसली, चाल नॅगेटीव आसली, नॅगेटीव एनर्जी उत्पन्न जाता. ही नॅगेटीव एनर्जी आमचे भितर आसा आनी ही नॅगेटीव एनर्जीक लागून आमी कितें उलयता कोत्ता. तर हे सगळें भितर भरलेलें आसा. आमी चोच करून भितर दवरताले. ते मागीर आमचे कुडींत हेणे तेणें घोंवता. ह्या सांद्यांनी ते वचून बसता. मागीर आमकां तें दुयेंसां जातात. आमी गुळयो घेता पूण ही गुळी घेवंक जाय. जेजू सगळें आमचें सगळें धरूंक जाय. तेन्नाच की आमकां सुटका मेवतली तातूंतली. तर हे भाशेन तर आमी हात जोडीत आनी जेजूच्या नांवांत रावत जाल्यार तुमकां हातूंतली सुटका मेळटलीच. आनी तुमचें जिवीत उदीक आनी उदीक पॉजिटीव जातलें. जेजू आसा न्हय ताचें सगळें तें सगळें जातलें. बरीं मनशां आपल्या बऱ्या भांडारांतलें बरें काडटात. वायट मनशां वायट भांडारांतलें आपलें वायट काडटात. तर हे भाशेन आमी जेजू सगळें रावलीं की ना बरेंपणूच आमी करतलें उतरांनी कन्यांनी चालींतल्यान. तर थोडो वेळ आमी प्रॅक्टीस करया. अशें आतां आमचे वटेन दवरया. पाट स्ट्रेट दवरया. दोळे बंद करया. आमच्या सुस्काराक आमी हाजीर जावया. सुस्कार जावन आसा देवाचेंच आसप आमचे मदें. आमच्या नागपुड्यांनी अशें उत्पत्तीच्या पुस्तकांत सांगलां तो आमचें सवें येता आनी आमकां जिवी कोत्ता. आनी तो आमकां जुवांच्या पुस्तकान अशें सांगता शुभवर्तमानान म्हजे सवें रिगून रावात. हांव तुमचे सवें रावता न्हय. तुमी सुस्कार सोडटना म्हजे सवें रिगून रावात. ताच्या नांवांत आमी रिगून रावया. जेजू जेजू जेजू. सुस्कार काबार जाय पुर्यांत जेजूचें नांव घेत रावया. साबसुबें घेना आमी. सगळें आमचे भितर आसा तितलें ताचेर दवरून ताका एकवटोन आमी जियेता. तो आमकां ताच्या उमलीक रोगतान पुसून काडटलो, धुवन काडटलो. बरें तें उदीक बरें करून दितलो. वायट हां तें काडून ताचें बरेंपण आमचें सगळें भरून काडटलो. हे परी रातची आमी 5 मिनट जेजू बरोबर सारया. आनी सकाळीं उठली म्हणटच 5 मिनट. तुमकां 5 मिनट कळचें ना तर कोंत घेयात. प्रत्येक मणीचेर
तुमी सुस्कार घेतना जेजून तुमी बरोवन येतात, जेजू सगळें सगळें दवरात. आनी ह्या 5 मिनटांनी आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान आमी सारूंक लागतले हांव. ताका पयलो वयलो स्थान दिवन ताका आमचो मास करून जियेतले हांव. हें आमी उलयता, पूण कशें करून घेवं जाय तें हांगसर आमी शिकता.